घर केदें व्हडलें जावं दी, व्हड एका रावल्यार बरी ताचें दार ल्हान आसता. एक दार केदें व्हड जावं की बरो, पूण ताका खीळ ल्हानशी आसता. आनी ती खीळ कितली व्हड जाल्यार जावं दी, ताका थंयसर मारचें तें थालें, तें लॉक तें त्या खिळीच्या की ल्हान आसता. आनी तें थालें केदें व्हड जाल्यार आसूं दी, तें लॉक केदें व्हड जाल्यार आसूं दी, तें उक्ते करची सावी मात्र भोव ल्हान आसता. देखून सावी भोव गरजेची, म्हत्वाची. व्हडलें सयत रावळेर, व्हडलें सयत एक घर या एक संस्थो उक्तें करीचें जाल्यार आमकां जाय ती सावी. सावी व्हड बांदप, व्हड एक तिजोरी, व्हड एक संपत्ती उक्तें करूंक शकता. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तां दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर वीक्षकांनो, म्हज्या मोगाच्या इश्टांनो, म्हज्या मोगाच्या इश्टिणींनो, तुमकां समेस्तां सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव नामान करतां. हो मागण्याचो वेळ देवाच्या हाजीरपणांत फळां बरीत रितीन आमी करसिया. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, ताजें हाजीरपण, ताजी बेसांवां, ताजो संतोष आनी ताजी शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. आमी गावया हें गीत, मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, मुझे थंय जिये. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये. मन मोजे नितळ कर, चिंतप मोजे निर्मळ कर, मन मोजे नितळ कर, चिंतप मोजे निर्मळ कर, काळीज मोजे खालतें कर, जिवीत मोजे भोळें कर, काळीज मोजे खालतें कर, जिवीत मोजे भोळें कर, काळीज मोजें खालतें कर, जिवीत मोजें भोळें कर, मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये, मुझे थंय जिये. वो मोगाळ देवाच्या आत्म्या, सदांच मुझे थंय तूं जिये. तुज्या अभिषेका काल जियोंक म्हाका फावो कर. तुज्या अभिषेका काल, तुज्या हजरपणा काल, तुज्या मार्गदर्शना काल देवा बापाशी वेची वाट म्हाका दाखय. देवा बापाची खरी वळख म्हाका फावो कर. देवा बापान ताचे एकल्याच पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त थंय आमकां आमच्या पातकांतलें सोडयलां. हें सोडवणेचें सत पवित्र आत्म्या सदांच म्हाका उगडापें कर. आनी सम्या जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या मरणाचे कश्ट आनी पाशांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवर. ह्या संवसाराच्या सर्व नवण्यांचेर, वडण्यांचेर, ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक सम्या जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साच्या मरणांतय म्हाका कृपा मेळाशीं कर. आनी सम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाची सकत आपणावंक तूं म्हाका फावो कर. सदांच उजवाडाच्या वाटेन चलय. हें हांव मागतां
सम्या जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन. कशीं आसात तुमी सगळीं? बरीं आसात गी? आज परतून देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. जुआंवच्या वांजेलांत 15व्या वसवरांत 5व्या वळींतावन हांव वाचतां. Gospel of St. John, chapter 15, verse 5 onwards. स्वामी जेजू हे परी शिकोवंक लागलो. होय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातलेल्याक फांट्या बरी खाथर उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालन लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. भोव मोगाचें न्हू? घर केदें व्हडलें जावं दी, व्हड एका रावल्यार बरी ताचें दार ल्हान आसता. एक दार केदें व्हड जावं की बरो, पूण ताका खीळ ल्हानशी आसता. आनी ती खीळ कितली व्हड जाल्यार जावं दी, ताका थंयसर मारचें तें थालें, तें लॉक तें त्या खिळीच्या की ल्हान आसता. आनी तें थालें केदें व्हड जाल्यार आसूं दी, तें लॉक केदें व्हड जाल्यार आसूं दी, तें उक्ते करची सावी मात्र भोव ल्हान आसता. देखून सावी भोव गरजेची, म्हत्वाची. व्हडलें सयत रावळेर, व्हडलें सयत एक घर या एक संस्थो उक्तें करीचें जाल्यार आमकां जाय ती सावी. सावी व्हड बांदप, व्हड एक तिजोरी, व्हड एक संपत्ती उक्तें करूंक शकता. तर सोर संपत्ती प्रास वर्ती संपत्ती जावन आसा सर्गींचें राज. आनी ताका आमी म्हणटा सासणाचें जिवीत. आनी ह्या सासणाच्या जिविताच्या त्या सर्गाक वचचें जाल्यार आमकां जाय एक सावी. आनी ती सावी व्हडली न्ही, ती सावी ल्हानशी. आनी ती सावी जावन आसा बादशावी. बादशावी म्हणली सावी नातल्यार हांवें आनी तुवें सर्गाक गेल्ल्या बरी ना, चडवण जडलेल्या बरी ना, सासणीक जिवीत आपणायलेल्या बरी ना. देखून आमी बादशावेच्यो सावयो ह्या विशयांत नियाळ करूंक फावो. आज तुमच्या संगता नियाळ करता आसतना म्हज्या नियाळाक थोड्यो सावयो आयल्यो, ते हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आमच्या नियाळाक भोव फायद्याक ते पडटल्यो. पयली सावी जावन आसा जिणी बदला पासो भावार्थ. मोगाचें भावार्थ आमकां सगळ्यांक आसा. भावार्थांत आमी मागता आनी भावार्थांत आमी जोण घेता. आमच्या जिवितांत पिडा शिड्या येता, कॅन्सर पिडा, थोडे फावटी लिवर फेलियर आनी थोडे फावटी किडनी फेलियर. ह्या एक्सिडेंट जावन मोतीर नासतना आसता मांडो फुटोवन, ह्या मेंदू भायर पडोवन, ह्या आनी थोडे फावटी जखम जावन, काळजाक घात जावन, ह्या लंग्साक व्हड समस्या जावन, ह्या विविध तरांच्या समस्या वरवीं आमी आस्पत्रेंत आसता. ह्या मोगाची मनशां आस्पत्रेंत आसतात. आमी मागता आसतना देव आमचें मागणें आयकता आनी बरें जाता. बरें जाल्ल्या वेळार आमी रुजवात दिता, आमी साक्ष दिता. देवान व्हड एक अजाप केलें, देवान व्हड एक विजमीत केलें, देवान एक वर्त्या तरान ताची सकत दाखोवन पिडा गूण केली म्हणून आमी साक्ष दिता, रुजवात दिता, आमी गवाय दिता. हो आमचो भावार्थ. केन्ना भावार्थांत आमी जोडूंक शकता जेन्ना देव सोर पदवेदार म्हणून आमी स्विकार करता. उत्पत्ती बुकांत 17व्या वसरांत पयल्या वळीर सर्वेस्पर देवान आब्रामाक दर्शन दिवन म्हळें, हांव सोर पदवेदार, म्हज्या समकार प्रामाणीकपणान तूं चल. देव म्हणटा हांव सोर पदवेदार. आय एम एल शडाय, आय एम ऑल मायटी गॉड, ऑल मायट, ऑल पावर इज, ऑल ऑथॉरिटी इज विथ मी. देव म्हणटा सर्वशक्त देवरू सोर सकत ताजे थंय आसा. ही आमी पातयेवचें आमी भावार्थांत.
आमचे समस्ये खेदे व्हडले जाल्यार जावंक पुरो, जायत्या करोडांचे रीण आमकां आसूंक पुरो, व्हड नश्ट जाला जावंक पुरो, व्हड एक विपत्ती आकांत आमच्या जिवितांत आयला जावंक पुरो, व्हड वारें वादळ उठलां जावंक पुरो, भुंयकांपडी जाल्या जावंक पुरो, सुनामी येवची आसा आयल्या जावंक पुरो, पूण देवाच्या पदवे मुखार ह्यो सर संवसारी शक्त्यो कांयच न्ही, ते चिल्लार. केवळ आमी देवा मुखार निश्कळंकपणी चल्ल्या वेळार, प्रामाणीकपणान चल्ल्या वेळार देवाची पदवी आमच्या जिवितांत देव दाखयता. अब्राहमाक देव दिश्टी पडटा आसतना ताका 9 वर्सां प्राय, आनी देव ताका म्हणटा हांव एल शाडाय, हांव सर पदवेदार. अब्राहम ताच्या पावरतान दंडळ्ळे वेळार परतून सर्वेस्पर देव ताका दर्शन दिता 18व्या वर्सांत 14व्या बडीर. जेनेसीस चॅप्टर 18 वर्स 14. म्हाका असाध्य म्हणजे कितें आसा गी देव विचारता. कित्याक अब्राहम चिंतूंक लागलो आपूण मरणाक लागीं जाल्लो एकलो म्हातारो. आपणाची बायल सारा तिचो गर्भ सुकला, आनी त्या वेळार देव ताका म्हणटा म्हाका साध्य म्हणजे कितें आसा गी. म्हणजे देवाक असाध्य म्हणजे इज एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड? नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल. जेन्ना अब्राहम फाटी येता, देवाची सकत ताजे थंय व्हळता, मरणांत एकल्या एका म्हाताऱ्या येतावन, गर्भ सुकल्या एकल्या स्त्री येतावन, आकाशा वयली नेकेत्रां बरी आसली, दर्यादडीच्या रेवेच्या खाणा बरी आसली, संतत उत्पन्न करच्याक देव तांकां एक भुरगो फाव करता. आनी त्या भुरग्याक तांणी नांव दिलें इजाक. इजाक म्हळ्यार हांसो. तांच्या तोंडार हांसो येतात. मोगाचें न्हू, भावार्था थंय आमच्या तोंडार हांसो येतात. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं जायतीं जाणां पिडेस्तल्यान, थोडीं जाणां घोव बायलांनी सगळें कुटुंबच परगांवांत, एका देशांत गल्फाच्या एका देशांत घोव बायलांनी भुरगीं कामाची मनीस, मातनी तांचे फ्रेंड कुशीन तांकां कुमोग करची, ते फ्रेंड आनी फ्रेंडाची बायल आनी भुरगीं तांच्या घरचीं कामाची सगळीं पिडेस्त आनी संपूर्ण लॉकडावन. त्या वेळार तांणी म्हाका फोन केलें जावन आसा मागोवंक. आनी ती म्हणटा सदां न्हीत ती दैवी कलोरेत्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ती पळोवन आसात आनी देवाचें उतर आयकून आसात ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांत. आनी ती म्हणटात तांचो भावार्थ जिवो जालो. देवाचेर तांणी पातयेन विश्वास दवरली, आमकांय मागोवंक तांणी उलो दिलो. आनी ती म्हणटात देखून तांकां ते कश्ट सोंसूंक सुलाभ जाले. बरवसो जाणूं ना, भियोनात, खाव जेवनात, वय एका तरेची भिरांत तांकां भोगली, पूण ती भिरांत सोडोवंक तांणी सोडूंक ना. आनी लगभग 15 दीस जायते रितीन ती कश्टाली, पूण अकरेक गूण जाली. आनी ती म्हणटात सोमया जेजून आपल्या आमोलेक रक्तान आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्या सान्यांक नितळ केलें त्या वायरसांतावन, नितळ केलें हर एका पिडेतावन, नितळ केलें हर एका बांदपासातावन, आनी आमकां ताच्या हजारपणाचें धैर्य दिलें, बळ दिलें, सकत दिलें, आनी ती बरी जाली. मोगाचो भावार्थ म्हळ्यार कितें? हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 11 वर्सर पयली वळ म्हणटा आमी भरवोसन आसा त्या संगती विशयांत आमकां आसा तो थारो. दोळ्यां दिसांतल्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. 2 संगती, थारो आनी खात्री. थारो नातल्यार हांवें म्हणचें जाता हितून भेरो. थारो जायचें बरवोसन आसा त्या संगती विशयांत. आमी बरीं जातल्या वंस आमचो देव आमकां बरो करतलोच, तांकां आसलो बरवोसो. देव आमकां सांडून घालिना, सण घालिना म्हणलो बरवोसो. देवान जर तरी पिडा दिल्या ताका खंडीत जावन गूण करूंक साध्य म्हणल्यार तसलो बरवोसो, तो थारो. आनी दोळ्यान दिसना, देव दोळ्यान दिसता. देवाक आमी दिसता पूण देव आमच्या दोळ्यान दिसना. पूण ती खात्री, द शुअरिटी and the assurance is our faith. We are sure that God exists and God loves us. God is our Father, we are His children. देव आमचो बाप, देवाक आमच्या विशयांत बरे येवजणे आसात. ह्या थिरासणेन, थारो म्हळ्यार थिरासणेन आनी ह्या खात्रीन, ह्या शुअरिटीन आमी जियेल्या वेळार वरती अजापां विजमेतां आमी अनुभव करता. पूण मोगाचें न्हू, केवळ अजापां आनी विजमेतां आमी अनुभव केल्ल्या तक्षण मोगाचें सर्ग आमकां उक्तो जायना. सबार जाणांची सूख अभिप्राय न्ही हांवें भावार्थ दवरला, भावार्थ दवरल्या सक्षण सर्ग तुका मेळना. तुका जाय ती सावी. कसली सावी? मन बदलाव असो भावार्थ. स्वामी जेसूस म्हणटा देव सारंगी कळीत आसा, देव आसा म्हणून. सैतानाकी कळीत आसा, देव सरपदेदार म्हणून. त्या खोट्या आत्म्यांकी कळीत आसा, देवाक आसा जालें कितेंच ना म्हणून. जर तर आमच्या जिवितांत आमी
देवाक मानवांची जिणी जियेल्या तक्षण आमकां सगळें बरेंपण मेळटा. तितल्यार मोगाचें न्हू सर्ग उक्तो जायना. सर्ग उक्तो केदाळ जाता आमची रुजवात, आमची ती गवाई, आमची ती साक्षायची जर तर देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. जर तर देवान सर्ग रचला, जर तर मरणा उपरांत सासणीक जिवीत आसा तर ताचो प्रभाव म्हजे आसा जाय. देखून हांवें जिणी बदली जाय, पाताक सोडी जाय. देखून समीचेच म्हणटा हांव खरें दाखवाल, तुमी फांटे म्हजे थंय एकवटान रावा. म्हजे थंय एकवटान रावनातलो फांटो तो सुकोवन वेतलो, ताका उज्यान घाल नासतले. फळ दिनातलो फांटो सवरतले, बेंडतले. देखून हांवें फळ दिवचें तसलें जाय जाय. पातक रडा जाय आनी जिणी बदली जाय. जावन आसा मोगाच्यान पयली सावी. दुसरी सावी तुमी सांगा, दुसरी सावी खंयची? राजी संधान. राजी संधान इंग्लिशान आमी म्हणटा रिकन्सिलिएशन. देवा लागीं मोगाच्यान आमी राजी जाय जाय. वय देवा लागीं आमी मागता आसतना देव आमकां दिता वय, अजापां विजमितां करतात वय, पूण देवा लागीं आमी राजी जाय जाय. सबार जाणांनी सांगचें आसा देवा लागीं राजी जावं कितें आसा, पूण मोगाच्यान कितले जाण देवा परतात. देवा म्हाका कसलो बापूय दिलोय, कसली आवय दिली, कसलो घोव दिलोय, कसली बायल दिली, कसली भुरगीं दिली. म्हाका कित्याक सारकें शिकप नासलें ल्हान आसतना, कित्याक तसलें कुटुंब दिलें, दुबळी काय, कित्याक म्हज्या जिवितांत हांव विधूर जालो, कित्याक म्हज्या जिवितांत हांव एक विधव जाली, कित्याक म्हजी बायल सोडून गेली या म्हजो घोव सोडून गेलो, कित्याक देवा म्हज्या जिवितांत इतले दुस्मान आयले म्हाका आड रावले, न्ही कित्याक म्हज्या जिवितांत एक्सिडेंट जावन म्हजो पांय मोडलो. मोगाचें न्हू कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 7वा वसर 10वी ओळ म्हणटा देवाच्या खुशे प्रमाणे सोंसलेले कश्ट पातक रडोवंक कारण जातात आनी सालवा सावांक अनपा वयतात. तेंच देवाच्या खुशे विरोध सोंसलेले कश्ट पातका कारण जातात आनी मरणाक अनपा वयतात. देवाच्या खुशे प्रमाणे जे कितें म्हज्या जिवितांत देवान जर तर जावंक पुरो दुबळी काय, जावंक पुरो कश्टी जिवीत, जावंक पुरो बापूय बेबदो, जावंक पुरो आवय बेफारवान भरलेली, ह्या वाडटा आसतना भावा भयणीतान विरोधपण वेळार काजर जावना, ह्या कोणें चेडवान घात केलो तुका, कोणें चेड्यान तुका घात केलो, काजार जिवितांत घोवान बायलेन तुका घात केलो, भुरगीं विरोध रावली, तरी त्या जॉबा बरी पात्रियेक जॉबा बरी म्हणजे जॉबाचो बूक पयला वसर 20 आनी 1 वळ देवान दिलें देवान मेलें हरसिल्लें जावं देवाचें नांव. म्हणजे ताका कितलो नश्ट रीण कश्ट संकश्ट आयले जाल्यार जॉब देवाचेर पुरलो ना, देवा विरोध उलयलो ना. म्हणजे देवा लागीं राजी जावचें सगळ देवान म्हज्या बऱ्याक पडाशें केलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवा लागीं राजी जावचें आनी दुसरें एकामेका लागीं राजी जावचें. जर तर देवा लागीं आमी राजी जाल्या आमी मोगाचें कोणाक सुपुरपूर ना, कोणाक चेरस बारीकपण घेना. आमी सडावस जावन मोगाचें हेरां विशयांत उलोवचें. तो गी सर्गा वसत गी, तो वचना, तो गी तो बाचाव जायत गी, तो बाचाव जायना, तो गी ताणें तसलें बाता केलां, असलें बाता केलां. मोगाचें पोरण्या तेस्तामेंतांत पळया उत्पत्ती बुकांत 4थ्या वसरांत 15व्या बळीर कायनान आबेलाक लगाड काडलो आनी देखून कायन समाजेतान बहिश्कृत जालो. लोकांनी ताका समाजेतान भायर दवरलें, भावाक लगाड काडलेलो मनीस म्हण. पूण कायन देवा लागीं म्हणटा देवा ही शिक्षा म्हजी विपरीत जाली, म्हाका सोसूंक जायना. त्या वेळार देव कितें म्हणटा हांव तुज्या कपालाचेर मार काडटां, कोणी तुजेर फारीकपण घेत जाल्यार हांव ताचे कडच्यान 7 वांट्यांनी फारीकपण पाटी घेता. कितली अपुरबायेचीं उतरां देवातान येतात. ताणें कोणी केल्या वय, पूण ताची सर्ती करूंक हांव न्ही, तूं फावो न्ही, फारीकपण घेवचें देवा सोडा. देखून मोगाचें न्हू कोणाची खुनी केल्ल्यांक सयत फाशी दिवची अधिकार खंयच्याच मनशाक खंयच्या सरकारा सयत ना. कित्याक जीव देवातान येवचो, कोणें सूख केलें जाल्यार देव ताका पळयतलो. हांवें आनी तुवें मोगाचें न्हू पळोवचें न्ही. आमी सर देवाचीं भुरगीं, कोणेंय सूख केलें जाल्यार तांचे खातीर आमी मागचें. कोणें आमकां दूख केलें जाल्यार तो एक अवकाश म्हण आमी चिंतचें. आमी मोगाचें न्हू महान सांतिणी तेंच आमी पळयता. सांत सिसिलियाचेर आमी पळयता जुलूम केल्ल्यांचेर ताणें मागलें, तांच्या आशिर्वाद मागलो, तांची जिणी परतोवचे खातीर तिणें मागलें. सांत आग्नेस ती मारतेर मेल्ली, ती तिचेर जुलूम केल्ल्या खातीर मागोवन ती मरण पावता. सांत लॉरेन्स ताका हुलपयल्या खातीर मागता तो. आनी मातनी सगळें रोमी साम्राज्यच बदलून दी, रोमी साम्राज्याच्या चक्रवर्तीन ताच्या अधिपतींनी ताच्या त्या अधिकाऱ्यांनी ताका कायलीचेर भाजूंक हुलपावंक परवानगी दिल्ली. पूण तांच्या समेस्तां खातीर तो मागता. 250 आनी 8 इसवेंत 258 AD मागोवन मोगाच्यान तो मरण पावता. देखून 4थ्या शतमानाच्या सुरवेर
300 क्रिस्त शकाच्या थोड्याच वर्सां भितर राणी हेलेन आसली, सांत हेलेन जाता. तिचो पोत कॉन्स्टंटायन रायस एम्परर चक्रवर्ती सिजरस क्रिस्तांव जाता. सगळे रोमी साम्राज्य क्रिस्तांव जाता. सगळ्या संवसारार व्हडा वेगान सुवार्ता प्रगट जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचेनो आमच्या दुस्माना खातीर मागचें सर्गींची सावी. दुसरें कांय व्हड कामां आमी करीचें म्हणना. मोगाचेनो तुजें दान धर्म सगळें दुबळ्या वांटचें, या व्हड सॅक्रिफायस करची गरज ना. हें एक केल्यार पुरो तुवें तुज्या दुस्मानाक तुवें बगसूंचें. परती सावी, दुसरी सावी. आनी तिसरी सावी कितें जावन आसा? रिनान्सिएशन म्हणटात, त्याग करचें. कितें त्याग करचें? तुजें आस्त वदीक तुजे व्हडले वस्तू तुजे कडेन आसात ग्रेस्कायचे, ते त्याग करच्या की पयलें उडासोरीचे. जें कितें देवाक मानवनात असलें तुज्या जिवितांत तुवें त्याग करीचें. कर्जच्या दिसांनी विशेश जावन आमी नियाळ केल्लें जावन आसा. आमी त्याग करीचे थोडे संगती. 7 महापातकां आमी त्याग करीचें. पयलें जावन आसा क्रोध. राग बरो थोडे फावटी कितेंय सोडवणें जाल्ल्या वेळार, कोणी नैतीक मौल्यां जियेनांतल्या वेळार, धार्मीक मौल्यां जियेनांतल्या वेळार कोणी एक वायट करता जाल्यार आमकां इल्लो राग येता. राग बरो म्हणजे नियंत्रणार आसलो राग बरो. नियंत्रण नासल्या वेळार, क्रोध जाल्ल्या वेळार आमी कितें उलयता, कशें मुखल्या मनशाक दुखयता तें आमकां कळना. मात न्ही, मुखल्या मनशाक आमी शिक्षा दिवंक पळयता. आमकां शिक्षा दिवचो अधिकार ना. ताका बरें करचोची जबाबदारी आमकां आसा. म्हाका कोणाकी शिक्षा दिवच्या अधिकार आमकां ना, कोणाकी बरें करची जबाबदारी आमकां आसा. हें म्हाका आमकां स्पश्ट आसा जाय. देखून क्रोध जाता हांव. कित्याक ह्याच दिसांनी एकली म्हाका म्हणटा, फादर हांव म्हज्या बायले, म्हज्या घोवाचो, भुरग्यांचो जायतो मोग करता, पूण म्हाका राग येता आसतना हांव कित्याक तांकां गाळीचेर राब दिता म्हूण कळना. मत्ती गावन वचूं, मोर वचूं, नाच जावन वचूं. म्हाका कितल्या जाणां तसली वायट संवय आसा न्ही. मात न्ही, उपरांत व्हड जाल्या उपरांत भुरग्याक काम मेळनातल्या वेळार, फादर भुरग्याक काम मेळना, फादर म्हाका म्हणून रडोन मागता. पूण त्याच आवयन भुरगो ल्हान आसतना माती घालून वचूं, मोरून वचूं, तुका व्हड जाल्या उपरांत कळाचें अशें शिराप केलां. कारण क्रोध आनी एक मोसोर. हेरांनी ग्रेस्त आसतना मोसोर जावचें. मोगाचें मेलिरुವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ते शाश्वत हांगासर क्षणीक. कोणी ग्रेस्त जावन दी, कोणा कडेन व्हडली व्हडली घरां येवन दी, व्हडली व्हडली कारां आसूं दी, व्हडली व्हडली मोबायलां आसूं दी, जायतें शिकप तो शिकोवन दी, जायती सभाय आसूं दी, सगळें मोगाचें त्या फंडार येताना सगळें सोडूंक आसा. ह्या संवसारांत मोगाचें कितलो व्हड ग्रेस्त मनीस कांयच करूंक शकना. देखून मोगाचें मोसोर. आमकां सरकाव वचोंक एक अडकळ. आमी त्याग करीचें. मोसोर. आळसाय तिसरें जावन आसा. आळसाय. देवान दिल्लें देणी, देवान दिल्लें तरणाटपण, देवान दिल्ली कूड मोगाचें आमी वावरीचें, काम करीचें. न्हिदोन रावचें न्ही. घरांत घेता बायलेक, भुरग्यांक, ह्या हेरांक बोमारचें न्ही. च्या हाडली, उदक हाडली, प्लेट व्हरू, तें नितळ कर, म्हजी वस्त्रां उमळा, म्हजी वस्त्रां इस्त्री घालून दिया, घर नितळ करा. थोडीं जाणां उठल्यार तांचे बेड सयत सामा करनात. तितले आळशी आसात. मोगाचें देवान दिल्लें तें देणें, आमची कूड आनी आमच्या कुडींत आसली ती सखत बऱ्यापणाक वावरीचें. न्हीच काम करून पयशे जोडूंक घरा खातीर, कुटुंबा खातीर, सेसामाऱ्या खातीर, दुबळ्या धाकट्यां खातीर आमी वापरीचें. नाजाल्यार आळसाय म्हणटात. आनी जावन आसा चवथें जावन आसा कामुकीपण, पोसडेपण, व्याभिचार, अनिश्कळपण. ह्या विशयान हांवें सांगचें आसता म्हणना मोगाचें होय. आनी तिसरें जावन आसा पोठार्थपण. मीत नासतना, परिमीत नासतना खावचें, जेवचें, पियोवचें, बेबदेपण, ड्रग्स, बिडी, सिगरेट, कुडीक आपायचें असले संगती. आनी दुसरें जावन आसा आबस्वार्थ. सवे जावन आसा 6th one. आबस्वार्थ म्हळ्यार लेखावर्त्यो वस्तू. कितलेशे वर्सांत हांव वापरना तितलीं कापडां, शर्टां, पॅन्टां, शूज, वस्तू, आयदनां, मोलाच्यो वस्तू, वॉचां, आनी कितें मोबायलां, सर्तीक कंप्युटर, सर्तीक टॅबां, सर्तीक संगती. कोणाक दिवया दुर्बळ धाकट्यांक? ना, जाय आस्त बदीक. म्हज्या भुरग्यांच्या 10 पिळगे बरी आहात म्हणून जमोवन दवर. आबस्वार्थ. आनी 7वें जावन आसा गर्व आनी हांकार. ह्या संगतींत गर्वान आनी हांकारान भरचें. मोगाचें रिनान्सिएशन, त्याग करचें, ताचे तावन अलग रावचें. हे पातकां कारण जावच्यो 7 महापातकां त्यो ते
पातकांचे ते संदर्भ तांचे तान पयस रावचे. म्हाका येदोळ हांवें तुमकां कितले सावयो दिल्यो? 3 सावयो दिल्यो आनी एक सावी साहित्य सावयो दिवेत, पूण एक 34 सावी उडासोरा. वर्ड ऑफ कमांड, देवाच्या शब्दांतय फर्मावचें, देवाच्या शब्दांचें फर्माण देंवसार लागले लागीं. समी जेजू येता आसतना मार्काच्या वांजेलांत 5व्या अवसरांत 8व्या वळीर आमी वाचता, समी जेजून फरमायलें, ह्या मनशांतान भायर सरा अशुद्ध आत्म्यानो. जेजून दैवीक फर्माणान देंवसारा धांवडयले. थोडे फावटी मोगाचें न्हू आमचें तें आसचें देंवसार धांवनान सुलाबायेन. ल्हान आसतना आवय बापायन थोडे फावटी बेस्टेल्ल्यान आज आमी बरी जाल्या न्ही उठताय गी हां न्हू जाल्यार घालता एक तुका म्हूण बापायन मोगान सांगलां. तशें सांगिल्ल्या वेळार तूं उठल्यान आज उठोवंक जाता वेळार. आतां न्हिदताय की ना वेळ जालो म्हूण सांगिल्ल्या वेळार दोळे धांपून न्हिदल्या वरी वेळार न्हिदोवंक शिकल्यात तुमी. शिकताय की ना म्हणून जोर केल्ल्या वेळार इल्लें मारिल्ल्या वेळार थोडे फावटी मोगाचें न्हू आतां व्हड जाल्या आमी आमकां सांगतलीं कोणी नान. येरेमिया प्रवाचीच्या बुकांत 30 आनी 1 अवसरांत देवाचें उतर म्हणटा, हांव म्हजीं उतरां तुमच्या काळजांत बरयतलो. देवाचें उतर मोगाचें पयलीं आमच्या काळजांत आसूं जाय आनी काळजांत थावन तें देवाचें उतर आमीच वापरूंक जाय आनी त्या देवाच्या उतरांत आमी आमकांच फरमाय जाय विशेश जावन आमचे थंय कसलेच अशुद्ध आत्मे आसात. देखून मोगाचें देवाचें उतर भांगराच्या नाणी आपरास त्या रुप्याच्या नाणी आपरास चड मोग करून मोगाचें आमच्या काळजांत जगोवन दवरचें. आमच्या मतींत आमी सदांच नियाळ करी जाय आनी देवाच्या उतरांच्या उजवाडा काल आमी जिये जाय. देवाच्या उतरांत तें फर्माण करून अशुद्ध आत्म्याक आमचे थावन आमी धांवडय जाय. हें जावन आसा 34सावी. ह्या विशयान आनी एक फावटी सडीत आमी नियाळ करया. आनी 25सावी बापाचें आशिर्वाद. बापाचें आशिर्वाद आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू आमी केदाळे बापाच्या आशिर्वादा काल आमी जिये जाय. सकाळीं उठतच बापाचें आशिर्वाद. देखून मोगाचें न्हू हांवें दिसाक कितले फावटी जाता तितले फावटी बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हणचे. कित्याक हांव म्हजो हात कपाळाक करता आसतना देवाच्या नांवी हांव म्हजेर आशिर्वाद घालतां. आनंद बापा सांगता आसतना थोड्यांनी म्हणचे आसा आमी असलो गुर्त काडचें म्हणना कित्याक आमी मान बागय जाय देवाक महिमा बापाक म्हणा जाय. जाल्यार हांवें मान बागोवन जाल्यार तकली बागोवन जाल्यार म्हणचें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. कितले हांव आशिर्वाद घालतां म्हजेर तितले हांव देवाचें हजरपणा अनुभव करतां. समी जेजूच्या हजरपणा अनुभव करतां. पवित्र आत्म्याच्या हजरपणा अनुभव करतां. देवाचें हजरपणा अनुभव करून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्या वेळार समी जेजू थंय मोगाचें एकवटान आमी आसता. आणखी जायत्यो सावी आसात. आनी एक सावी हांवें तुमकां सांगचें जाल्यार कुटुंब एक सावी. हर एक कुटुंब देवा थावन नांव घेता. एफेसकारां बरयलें पत्र 3रा अवसर 14-15 बोल म्हणटा. एफेशियन्स चॅप्टर 3 14-15 आमकां सर्गींची वाट आमच्या पेल्याच्या आंगणांतल्यान पाशार जाता. म्हणजे आमच्या कुटुंबांत येत आसतना आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक कितले रितीन तांणी आमकां दुख येयल्यार आमकां तें बरें लागना जाल्यार मोगाचें आमी कुटुंबाच्या सांद्यांक पयस करचें न्ही तांच्या परतवणे खातीर मागचें. अशें मोगाचें जायत्यो सावी आसात सर्गींच्या राजाच्यो. ह्या दिसांनी आमी चड आनी चड नियाळ करया. तर मोगाचें समी जेजून आमकां सांगलें हांव जावन आसा बरी खरी दाखवा. तुमी जावन आसात म्हजे फांटे म्हजे थंय एकवटान रावा आनी तेन्ना तुमी फळ दिवचे तसले फांटे तुमी जातल्यात. म्हजी उतरां तुमचे थंय रावन तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार जें कितें तुमी मागता तें सगळें हांव तुमकां दितलो. तर मोगाचें देवा लागीं मागया. सर्गींच्या बापा तुजो पूत समी जेजू क्रिस्त जावन आसा खरी दाखवाल. आमी ताचे लागीं जशें एका खऱ्या दाखवाली थंय फांटे चिटकोन रावतात की आमी चिटकोन रावा जाय म्हण तूं आशेताय बाबा. आमी ताचे लागीं चिटकोन एकवटान रावल्या वेळार ताची उतरां आमचे थंय रावन आमी ताचे थंय संपूर्ण तरान एक जाल्ल्या वेळार बापा तुजी कृपा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात आमचे थंय वळोन येता. बापा ती कृपा आज आम्हा समेस्तांचेर वळोन येशें कर. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळयतल्या हर एका म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. तांचे दुखां पसून काड. तांची गन बेजाराय पयस कर. तांचें महत्वच वाडाय. सर्गींच्या राजाच्यो सावयो तांकां तूं उगडाप कर. त्या सावयांच्या उजवाडाक घाल तांणी जियेशें कर बाबा. बाबा ह्या संवसारांत जियेत आसतना तांकां गरज आसा बरी भलायकी मोतीचो उजवाड कुटुंबांत शांती समाधान एकामेका बसूंक बापा तांकां करपा. सकळा लागीं राजी जावंक तांकां करपा दी बापा. कामनांतल्यांक काम फाव कर बापा. कामाच्या सांगार प्रमोशन आसता तेन्ना प्रमोशन फाव कर बापा. आर्थीक अडचणी असल्यांक आर्थीक रितीन आशिर्वाद घाल बापा. रीण फारीक करूंक बापा. कोणाचे रीण पयशे काण गेले आसा ते पाटींक दिवंक तांकां फाव कर. कोणी तांचे पयशे वयले ते तांणी पाटीन दिशें कर बापा. विविध गांवांक देशांत वचून सेटल जायचें म्हण चिंतलां तें तांचे बापा येवजण पंथा पळय बापा. तांच्या जिवितांत बापा बरी भुरगीं बाळां फाव कर. काजारी जड्यांक भुरग्यांचे देणे नातल्या बसत हांवें मागता बापा. तांकां वेळार भुरग्यांचे देणे फाव कर. तरणाटी आसात काज जावंक आशेता बरो सांगातीन तांकां फाव कर बापा. शिकचीं भुरगीं आसात तांकां शिकोवंक गिन्यान म्हत्व जाणवाय बुदवंत काय फाव कर. परिक्षेंत बरें मार्क्स काण यशस्वी आनी जोडिशें कर. जिवितांत हर एका तरान बापा तांकां तूं
यशस्वी फावो कर. घर बांदूंक शेता ताचें घर बांदचें काम वेळार जावं दी. काजाराचें कार्य तांचें बऱ्या तरान जावं दी. तांणी उदकाची बांय काडटा आसतना बरें उदक मेळोवन दी. हर एक तांची येवजण, एक फॅक्टरी घालची, एक बिझनेस सुरू करचें, सगळें बापा आशिर्वादांनी बेसांवांनी भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.